Welcome to Prudent Media News. First, a look at the headlines. Goa State Horticulture Corporation aims at 1,000 outlets. Parrikar government to issue special cards for farmers. Announcement during inauguration of the new Horticulture Corporation building. Mayabhas activist allege fixing of BBSM with BJP. Father Atayat quits the Munch, says member of Munch not united on congratulatory mood. The lone female minister in Parrikar-led government gets her share. Environment and forest are her portfolios. Elena gets Matani's portfolios except tourism. Students of MES College give deadline, demands result within 24 hours, threatens severe agitation if university doesn't release their results. And Sports Minister Ramesh Tavadkar tells sports associations to work for betterment of sports. And now the news in detail. Government will provide cards to farmers and create a data bank of farmers and their land. Farmers will be able to avail government benefits through this card. This announcement was made at the inauguration of new Horticulture Corporation building, Kuragar. Horticulture Corporation aims at increasing their outlay to around 1,000 from existing 427 within next 6 months. कंप्लीट गोयच्या शेतकऱ्यांचो डेटा बँक तयार करपाचे एक्सरसाइज फुडल्या 2 म्हयन्यांक चालू जातलो. ऑगस्टान केन्ना तरी चालू जातलो. सादारणपणे डिसेंबर पर्यंत हो डेटा बँक सोपूंक जाय. ज्यांची जमनी आसा त्यांची जमनी सकट कितें लागवड करता, फाटल्या 5 वर्सांचें कितें प्रोडक्शन, हो सगळो त्या स्मार्ट कार्डाचेर आसतलें. ते शेतकऱ्याक लोन जाय पडले जाल्यार तो स्मार्ट कार्ड घेवन गेलो जर तूं जाल्यार 10 मिनटान लोन मेळटलें अप टू अ सर्टन अमावंट. ती वेवस्था करतले. दॅट कार्ड वील बिकम इज किसान क्रेडिट कार्डापेक्षा 10 पटीन. जशी मुख्यमंत्री रोजगार योजना गोयची जी आसा ती व्हेरी इफेक्टीव योजना आहा, अनलायक प्रायम मिनिस्टर रोजगार योजना. तशेंच गोयचें कार्ड वील बी 10 टायम्स मोर इफेक्टीव दॅन किसान कार्ड ऑफ द सेंट्रल गव्हर्मेंट. एंड इट वील ऑल्सो रजिस्टर शेतकरी जो ताजी जमीन ना म्हणल्यार जो शेत करता ताजें रजिस्ट्रेशन आसतलें भितर. देशान आयज मॅक्सिमम भाताक 11 रुपया वयर खंयच मेळना. गोंय सरकार 17 रुपया भाताक रेट दिवपाची गोंय सरकारान डिक्लेरेशन केल्लें आसा आनी वील स्टीक टू इट. नाल्लाक 8 रुपया, काजवाक 90 रुपया, शुगर केन 2,400 रुपया आनी ऑयल पामाक 9,000 रुपया पर टन. भाव कोसळ्ळे. सरकारान 7 रुपया दिल्ले, ते अजुनूय पयशे दिवच नासले. ते आमी आतां 15 तारखे पर्यंत चेक सगळे रिलीज करपाक लायल्यात. इन फ्युचर there will be no delays in payment of this subsidy. They should be given subsidy on time. येत्या त्या सप्टेंबराक आनी ताज्या नंतर रेगुलरली 6 म्हयन्यांक 10 भाज्यांचे गोंयच्या भाज्यांचे दर एका वर्सा खातीर आमी उरले म्हणजे मार्च पर्यंत आमी तो घोशीत करतले. 1 ऑक्टोबर ते मार्च दर 6 म्हयन्यांक हे जातले एक्सरसाइज. म्हणजे समजा भेणे एक एक्स अमावंट घोशीत केले जाल्यार भेणो ताजे वयर जालो तुमी विका खंय मार्केटान. कमी जालो जर तूं आमचे कडेन आमी घेता आतां इतली क्वॉन्टिटी घेता. केंद्रां सुरवातीक 10-12 मागीर 40-50 केंद्रां आसतलीं देश गोंयभर. ज्या जाग्यार तुमी वचून तुमचें मटेरियल तें विकलें की तुमकां कॅश पयशे तुमच्या बँकेन ऑन द स्पॉट ट्रान्सफर जातले. चेक मेळटलो किंवा बँकेन इलेक्ट्रॉनीक ट्रान्सफर. माकोड येतात आनी सगळीं केळीं खावन वतात. रानडुकर नुकसान करता आनी शेतकऱ्याक मागीर कांय पर्याय उरलेलो नसता. एक गजाल केल्या की क्रॉप प्रोटेक्शना खातीर आम बॅन केल्ले गेल्या सरकारान दिवपाचें. हांवें सांगलां की क्रॉप प्रोटेक्शनाक आम दिवचे पडटले. सो वी हॅव रिवर्स दॅट डिसिजन फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन. पयलीं सांगता म्हणजे मिसयूज करपाक न्हय. Our reporter Laukik Shilkar with video journalist Dinesh Karpe.
Maibas activists are now alleging fixing between Parrikar government and BBSM. This stern response has come from activists of regional language following mild response from the Munch to government's new MOI policy. Padamaujan Attayat has quit the Munch. Youth from the movement have also demanded reversal of the decision. ज्या वेळार हे मनीस आपले धोरण बदलना जायत हांव वचपाक ना ताच्या तुम्ही वच्चे ना जोपर्यंत भारतीय भाषा सुरक्षा मंच परत एग्रेसिव्ह भूमिका घेना तोपर्यंत फादर तुम्ही परत मंचाच्या खंयच्याच माचयेर दिसचे ना ना आय ट्रस्ट इन बेसिक गुडनेस ऑफ ए ह्युमन बीइंग and this trust has been betrayed. Therefore म्हाका जाणा तूं दूख भोगता. Former president of Konkani Academy Dilip Borkar alleged that there was fixing with BBSM for bringing BJP to power. या मंचाचे जे फुडारी आशिल्ले म्हजे वांगडचे तांकां काल हांवें मुलाखतीन पळयले आनी तांच्या तोंडाची तांची बॉडी लँग्वेज हे सगळें पळयत जाल्यार अशें दिसून येता की हे सगळें फिक्सिंग जाल्लें आसा. फाटल्या सगळ्या बसकांत अशें दिसून येतालें की ही सगळी चळवळ आसा ती भाजपाक सत्तेर हाडपा खातीरूच ही चलताली आनी म्हणून हांव ह्या चळवळी पासून हळूहळू कुशीक राविल्लो. जर हें आंदोलन जर मुखार व्हरतलें जाल्यार तें अत्यंत शास्त्रशुद्ध पद्दतीन मुखार व्हरचें पडटलें जाका लागून हांगा धार्मीक संघर्श जावप उपकारना कित्याक जांच्या हातांत हो आमी निर्णय सोंपयल्लो तांणीच आज हें फिक्सिंग करून ते फाटीं सरिल्ले आसात आनी हाका लागून हो विशय माध्यमाचो कायमचो सोंपला अशें दिसता. N. Shivdas says that if government is concerned about future of the students, then government should give grants to English schools for only 3 years and continue new admissions in Konkani. जी भुरगीं पळोवन इंग्लीश शाळांनी भितर सरलीं पयल्या हातून ती अंदू दुसरेन पावल्यात. तांकां ह्या वर्सा अकस्मात कितलेशे हजार भुरग्यांक अकस्मात तुमी मिडियम बदला कोंकणी किंवा मराठींतल्यान शिका म्हणून सांगप हें खंयचो शिक्षण तज्ञ खंयचो शिक्षक आनी खंयचो सुजाण मनीस सांगचो ना. पर्रीकराच्या सरकारान आतां जांकां इंग्लीश मिडियम जर ताका दिवपाचें आसत जाल्यार ताणें इंग्लीश मातृभाशा म्हणून तांचे कडच्यान बरोवन घेवपाक जाय. आतां सुद्दां जर ना जाल्यार ह्या 4 वर्सांत ताणें फक्त सांगूंक जाय की ही फक्त उरिल्ली 3 वर्सांत तो ग्रँट दितलो फुडलीं वर्सां मेळपाना आनी नवें एडमिशन आहा तें कोंकणींतल्यान जातलें. Convener of Get Well Soon group says they will not remain silent till grants to English primary schools are stopped. युगांक आतां BBSM गट फुडला सगळे दोळे तुमचेर आसा की आतां गेट वेल सून ग्रुप कितें करतलो. BBSMचें धोरण जर पळयत जाल्यार म्हाका तरी दिसना की आमी तांचे कडेन खंय तरी एग्री जाता तांचे मोवाळ भुमिके कडेन एग्री जाता आनी आमी पयलींच सांगलां की आमी हाज्या पयलीं सांगलां की जो मेरेन ते 126 स्कुलांक ग्रांट चालू उरता ह्या पॉलिसी डिसिजनान तो मेरेन आमी स्वस्थ बसचे ना. म्हाका सांग एक गव्हर्मेंट पॉलिसी डिसिजन आसा त्या पॉलिसी डिसिजनान जे 105 स्कुलांनी कंटेम केल्लो तेन्ना 22 स्कूल अशी आशिल्ली तांणी आपलो मिडियम इन्स्ट्रक्शन रिवर्ट जाल्ले कित्याक तेंचो कंटेम जाता म्हणून. सो हांकां एक प्रोविजन केला की ह्या स्कुलांक परतेक इंग्लीश जावन तांकां ग्रांट्स मेळपाक शकता. हेजेर कितें म्हणपाचें आसा तुमकां. दॅट एक्सेप्शन इज अ फार्स. तें खंयचे तरी डायजेशनान केल्ली चूक लिगलायज करपा खातीर तें एक एक्झॅम्पशन एक व्हडलें षडयंत्र जावन आसा. Our reporters Vivek Prabhu and Navdeep Agyar with video journalist Dinesh Karpe. Korthali MLA Alina Saldana is now the Minister for Environment and Forest. These are the same portfolios except tourism which late Mathani Saldana was holding in the Parrikar-led government. Saldana का फॉरेस्ट आणि एनवायरमेंट पोर्टफोलिओ दिल्ले आसा त्याच अजून पर्यंत मुख्यमंत्र्यान शेतकी खातें आपले कडेन दवरून नासलें आनी हांव वेगळें कांय सांगिना. हांव मुद्दम ठरोवन तें खातें म्हजे कडेन दवरलां. त्या खात्यान कश्ट भरपूर आसा. एज्युकेशना इतलेच शेतकी खात्यानूय कश्ट आसात. गांवागांवान वचचें पडटलें शेतकाऱ्या बरोबर बसचें पडटलें बेटे हे हवेर जायना गजाली. वी हॅव स्टार्टेड द एक्सरसायज येस्टरचे कालच्यान हांवें झेडोवंक सांगलां की ह्या आठवड्याक शेतकऱ्यांचे मेळावे जावंक जाय आनी जेन्युइन शेतकऱ्याचे मेळावे जावंक जाय. हाज्या फुडें गोंयच्यान जर टुरार वतलो जाल्यार तो खरो शेतकरीच टुरार वतलो आनी तो टुरार वतलो पळय तो शेत पळोवपाकूच मॉडर्न फार्म पळोवपाकूच वतलो. तो पॉलिटिकल टूर करून येवचो ना. Our reporter Laukik Shilkar with video journalist Dinesh Karpe.
TY BCom and TY BA students of MES College have now given a deadline. They want their results within 24 hours. University has held back their results due to lack of attendance. They have threatened of severe agitation if their demands are not met. The agitated students held a press briefing on Monday under the banner of Fight for Justice. We demand our results before 5 tomorrow evening. आमकां अजुनूय कांय सारके रिप्लाय जावना. सेकंड थिंग कितें आसा, खूबशे भुरगे आमचे आतां मुखार शिकपाक हे वयताय ट्राय करताय, तेंचे एडमिशनाक डेट कवर जावपाक येयला. थोड्यांक हाय फाय आपले घुमाळपणा कडेन रीन काडून भुरग्यांक शिकयला. कोण रीन काडून एडमिशन करता, अरे कोण करतलो सगळे. एडमिशनाक डेट टोटली आतां वचपाक जाला. एटेंडन्स आतां तुमी आमचे हे रिजल्ट एक म्हयन्यान दिवन व्हॉट इज द यूज ऑफ दॅट. घरा कडेन धरपाक जस्ट आन ग्रॅज्युएट, व्हॉट इज द यूज इफ एनीवन वांट्स टू गो टू द फर्दर स्टडीज. कोण एडमिशन दितलो. So I just request that we have answered legally with a proper document. Please give us our mark sheets legally. The college itself tells us to go to the cultural activities. Even so many leaders, so many policies are there for the cultural and sports activities. These are my total cultural activities results. Even my friends has. What is the use of this result? What is the use of this certificate? Just to keep in the showcase? Just to keep in some place? If you are not giving any value for this, why you are given this? I want to ask for this. This is an excellent certificate. How many? See, I have so many. So what I have got today? Now, किती मेळता ते सगळे करून? आमचे खूपशे भाव भयणी तोगले मातशे. Someone is blocking inside. कोण आनी कितें अटेम्प्ट करता? पासून कितें जालें? Who is responsible for that? Who will give that answer? Our reporter Surendra Matkekar. It's time for a short break. Stay tuned.